उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप। जाकोबान आपल्या पुतांक आपूण सांगलें, जाकोबाच्या पुतांनो, म्हजे भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात। तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात। जुडा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले, तुज्या दुस्मानाचे गुमटीक तूं दवरतलोय। तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले। जुदा, एक सिंहाचो पेटो, म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय। शिवा भाशेन व एके शिवणे भाशेन दिम्यो मोडून जमनीर सोरपटून तो उकोड्या बसला। कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ए पर्यान जुडाच्या हातांतली बेटकां ती कोण काडून घेवचो ना। तशेंच ताच्या जांगा मदलो पदवेचो दांडो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरसां ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो। देवाचें उतोरें। देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी। तुज्याच नांवान नीत करूंक अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल। असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। पर्वतांचेर लोकांक शांती उपसूं, दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं। नितीन तो दुर्बळ्यांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती। चोंद्री आसा सोर शेकान शेक ती तोखतली। एका दोरयार तावन दुसऱ्या दोरया पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची रासवट। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। सदां काळ ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर ते तोगूं। पृथ्वीच्या सगल्या लोकांनी सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सोदोय म्हणटलीं। सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं। सबाब, सोडवूंडार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली। उद्गार। Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. भुवर्त्या सर्वेस्पराची जाण वायतूं। सगल्यो वस्तू नेटान पूण घोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय। शाणेपणाची वाट आमकां शिकूंक ये। Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी अब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी। अब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुडा आनी ताचे भाव, जुडाक जल्मले पेरेज आनी जारा। हांची आवय तमार। पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अमिनादाब, अमिनादाबाक जल्मलो नॅक्सोन, नॅक्सोनाक जल्मलो सल्मोन, सल्मोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब, बोआजाक जल्मलो ओबेद, हाची आवय रूथ, ओबेदाक जल्मलो जेसी,
आनी जेसीक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सालोमाव, हाची आवय उरियाची पोतीन. सालोमावाक जल्मलो रोबामाक जल्मलो आसाक जल्मलो जोसाफाताक जल्मलो जोरामाक जल्मलो ओसियासाक जल्मलो जोतमाक जल्मलो आकाजाक जल्मलो हेजिक्यासाक जल्मलो मानसीक जल्मलो आमोनाक जल्मलो जोसियास आनी जोसियासाक जल्मले जेकुनायस आनी त्याचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बाबुलोनांत निर्वाशी करून व्हेली. बाबुलोनाची पुर्देसा उपरांत जेकोनासाक जल्मलो सालेतेलाक जल्मलो जोरोबाबेलाक जल्मलो अबियूदाक जल्मलो एलिक्यामाक जल्मलो आजोराक जल्मलो सादोकाक जल्मलो आखिमाक जल्मलो एलियादाक जल्मलो एलियाजाराक जल्मलो माथानाक जल्मलो जाकोब आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे, मारियेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. अशें आसता सगळें मेळून अब्रामाक तावन दाविदा मेरेन आसल्यो 14 पिणकां. दाविदा तावन बाबुलोनाचे पुर्देसा मेरेन आनीक 14 आनी हे पुर्देसा तावन क्रिस्ता मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मोगाच्यानू आयच्या शुभ वर्तमानान मातीव जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आमकां उक्ती करता. जेजूचे पुर्वज नानवस्ते आनी देवाचे मोगाचे आसतानाय देव भिरांतीचे वो पातक नासलोले अशें ना. जेजून कसलीच अंतोर करिनासतना तांचो मोग केलो. आमचे पिळगेचो उगडास करून जें कितें बरें वायट आसा तें जेजूचे हातांत घालून आदार मागुया, कित्याक तोच आमचे पिळगेचो व्हडलो पोदवेदार फुडारी. जेजूचे आसणे आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा आनी कुडपेन भरता. ताकाच आमच्या जिविताचो माज करुया. आमचे फुडले पिळगेक आमचे बरे जिविताचो नमुनो दिवन जेजूकूच चिकटून रावूंक तोच आमचे पिळगेचो फुडारी म्हूण मानून घेवया. जिणेच्या शेवटाक सर्गीचे राज इनाम कसो आमी आपणाक पावतलीं, कित्याक जेजूचे पुर्वज अब्राहम, दावीद आदी जावन आसात आमचे पुर्वज. म्हजो थाराव, जेजू तुजे पिळगेचो एक अखंड वांगडी जावंक तुज्या आज्ञा प्रमाणें चलूंक वावुरतेली.